कळंगूटचे डान्स बार आणि पबांचेर राती उसरा कारवाय जाली। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान जीएसपीसीबीचे परवानगी बगर चलतल्या 13 मदली 11 बार्रां आणि पब सील केल्यात। हायकोर्टान आदेश दिल्ल्यान ही कारवाय जाल्या। तांकां सरकारी आशीर्वाद आसलो म्हण ती चलताली अशें सरपंचाचे म्हणणे। डेव्हिल्स क्लब, नॉर्म्स क्लब, ब्लॅक हार्ट, शील्ड नेक्स्ट लेवल, 3 किंग्स, महफिल, 39 स्टेप्स, पॉश नॉश, ट्रॉपिकल 24/7, कोड्डा आणि प्लांटेन लिफ्ट रेस्ट ही आस्थापना सील केल्यात। चावला दिलवाला आणि क्लब ताओ या फकत 2 आस्थापनांनी जीएसपीबी कडल्यान काम करपाक संमती घेतल्या। फाटल्या सप्तकान हायकोर्टान पंचायत संचालक आणि जीएसपीबी कारवाई करपाक सांगिल्ले, जे बेकायदेशीरपणान डान्स बार आणि पब चलयताले। हे बंद केले न्हू, सील केले, हे खूप आधी जावंक आशिल्ले। कोण तरी ग्रामसभाक तेन्ना बोबो मारले पळय आमी, त्या लोकांक सांगले तुमी हायकोर्टान वच म्हणून। हायकोर्टान गेले आणि ही ऑर्डर येयल्या आणि ऑर्डर जावन आता 8 तारखेर हियरिंग आहा। 8 तारखेर आमचे हायकोर्टान हियरिंग आसा आणि 8 तारखेर त्या आधी ते आता हे सगळे हे काम करता, म्हणजे सिलींग ऑफ द प्रोमायस। पूण तेच्या आधी कित्याक जावंक नाकारले? आमी कितल्यो लेटरी बरयल्यो सगळ्या डिपार्टमेंटाक, रायट? आमी मागीर आमचो प्रोसेस केलो फॉर डिमॉलिशन दीस। डायरेक्टरान ती स्टे घेतली, तरी पूण आमकां ग्रामसभा विचारले लोकांनी कितें करता काय म्हणून। सो आमी ग्रामसभाक लोकांक सांगले तुमी तरी कोर्टान वचात आणि तुमी तरी ऑर्डर घ्या। सो ते आता 2 जाण कितें आसले ते कोर्टान गेले आणि ही ऑर्डर जाल्या। सध्या जे कारवाई जाल्या तेजेर तुमी खुश आसा? होय, आमी आदीसान खुश आसा। आमकां जाय बंद जालेले। आमी येयले न्हू इन सप्टेंबर ऑगस्टान आमी बोबो मारतोच आसा, हे बंद करचे म्हणून। आमकां खंयचोच डिपार्टमेंट हेल्प करिनासले, न्हय तो कलेक्टर, न्हय तो पुलीस, न्हय तो BDO और न्हय तो डायरेक्टर ऑफ पंचायत, कोणूच हेल्प करिनासले। सो जे कितें आयज जालां न्हू ते आमी खुश आसा। कित्याक पळय हेजेर तूं पळयतलो जाल्यार हायकोर्टाचे ऑर्डरीचेर पंचायताक खंयसरूच ब्लेम करूंक ना कोणें, कित्याक आमी आमचें काम केलेलें आणि लोकांक आमी सांगलेलें आसा। आमी आमचे प्रोविजनान डान्स बार म्हणटा तेन्ना, डिस्को म्हणटा तेन्ना आमी परमिशनां केन्नाच दिवंक ना कोणाक। डान्स बार बंद जाल्ल्यान पर्यटकांचेर ताचो कसलोच परिणाम जावचो ना, वयल्यान फायदोच जातलो। टॅक्सीवाले मेकळेपणान व्यवसाय करपाक शकतले अशेंय सरपंचान सांगले। ट्युरिस्ट आमचे येवंक जाय ते येतले, हेका लागून कोण येनासलो। हे कितें करताले, जे टाउट्स म्हणून आहा तेंचे ते भायर दवरताले, लोकांक फोर्सान भितर हाडटाले, पयशे करताले, कार्ड मार म्हणटाले, ते गेस्टांक मारताले आणि ते ताका धांवडायताले। आयज आमकां इतली गोश्ट भोगतली की हे टाउट्स म्हणटा ते ना म्हणून, कलांगुटान टाउट्स आसचे ना। आणि आमी आतां आनी एक रेजोल्युशन घेतलेलें लास्ट मिटिंगेन की हे टाउट्स आहा तांकां आमी घेराव करतले म्हणून पंचायतीन, विथ आवर ओन व्हेकल, विथ आवर ओन पीपल। तांकां कोण ट्युरिस्टाक स्वता येता न्हू वाटेक तांकां उखलपाचें। सरपंच तुम्ही आतांच सांगले की इतके तुम्ही पेपर वर्क केले, सगळे कडेन कारवाई केली, सगळे कडेन पेपर धाडले, पूण कोणूच कारवाई करिनासले। तुमकां अशें दिसता सगळ्यांचे हात खंय तरी बुडलेले आसा? ते हायकोर्टान जेन्ना केस घातली तेजेरूच कळटा न्हू कोणाचो हात आनी कोणाचो पांय आसले तितून ते। आयज तरी आमचे गव्हर्मेंट सारकें चलता जाल्यार हे जावंक पावचें नासलें न्हू। आता जो तर कुंगडकार, द पंचायत बॉडी, कालांगूट पीपल आर एगेन्स्ट दीस थिंग्स, जाल्यार गव्हर्मेंटाक कित्याक जाय? गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आणि सानिका नागवेकार।